चे मोठ्या फामोकोना फामोना सारा फुग्या मोगा देवाला काय टाकेल्या फामोना सारा फुग्या मोगा देवाला काय टाकेल्या त्याचे उदोर कानार पोळो साऱ्या जीवो कोडू सुरो कशांता शिवी गोचा आयसिव आमचो लोयतलो कशांता शिवी गोचा आयसिव आमचो लोयतलो सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार सकाळच्या दिसाक मिसा बिटीन मांडूक येतना इस्मायल मारिया जाकोब दी आल्मेदाची बसत आमी मागता आज ताची गोची वर्साचो उगडास करतात. इस्मायल आमच्या बाबाक सुर्गीच्या बापान आपले शांतीन आपले विसवान घे म्हूण मागतना इल्विनो विएगस हाचेय बसत मागयो. आपलो वाडदीस संभ्रमता मेरी फेरांव तिका आनी आपलो वाडदीस संभ्रमतेल्यांक बरी भलायकी आनी देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच वेडिंग एनिवर्सरी संभ्रमतात मिनीन आनी आरिता क्रूज तांचे बसत आनी तांचे कुटुंबा बसत आमी मागुया. आज सायबिमांची भेट ह्या घरांनी जाता. सायबिमांचे भेटे उद्देशी किरीत आशिर्वाद ह्या कुटुंबांचेर पळोवंक मागुया. ओयत्यांत मॅकलन आनी शेनाज फ्रेटस, मार्टिन्स मरोड, जासिंता फेर्नांडीस, दुर्गावाडी राहुल आनी अंजलिना डायस, व्हडलेंबाट 3 मारिया पेरेरा, कार्दोज वाडो आलेशीन डिसूजा, माशेदले मरोड बोस्तांव मोंती, नोमशीन DN देसा, नागाडी जॉन सिक्वेरा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबांचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना आज म्हयन्यांतलो पयलो सोनवार सायबिमांचे मजतीन मानिया रुजायेच्या म्हयन्यांत आमचे मागणें रुजाई सायबिणीचे मागणें तेरसाचे मागणें आमी आमच्या घरांत शेजाऱ्याक वाड्यान कापेलांनी चालूच दवरूंक आमकां कृपा मागुया. तशेंच मागुया आमचो यादनीक भाव फादर ब्रिटो फुर्ताद जो आमचे बरोबर आसलो हांगा तो पिडेंत आसा, हॉस्पिटलांत आसा, खूब कश्टवता. मागुया ह्या मिसांतल्यान देवाची पेखवणी ताका आनी ताच्या गोच्च्यांक गोठाय बरी भशेन ह्या आमच्या यादनीक भावाचो तांणी सांबाळ करूं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणांनो, ह्या मिसा भेटेन भोक्तीन बाबार्थान वांटो घेवचे पासत आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आमची असोगताय देवा मुखार धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर पडलेला देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच आंकवार बरें सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसां आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Sumia kakrut
Somiaka krótko, Kristaka krótko, Kristaka krótko, Somiaka krótko, Somiaka krótko. प्रार्थूया. सोर पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुझी अगणित पदवी भोव करून पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसणे दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदां कोनवाडायन वागय आनी तुज्या बासावण्यांक सगळ्या काळजान उतरेकून सर्गीचें सूख आमी जोडीचें कोर. आमच्या सोबिया तुज्या पुतावर वितो करो देव, तुज्या आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. Amen. जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जॉबान सोरेस्पराक जबाब दिलो तो हो: तूं सोर पोरवेदार म्हूण हांव जाणो. तूं येवजिताय तितलेंय तूं करूंक शकताय. म्हज्या पोलक्या उतरांनी तुजे येवजणेचेर हांवें काळोख घालो. म्हाका समजोनात तसल्यो वस्तू हांव उलयलों आनी म्हजे कुवेती आनी गिन्याना भायर आसलोल्या विचित्र वस्तूंचो ताव घेवंक हांव वावुरलों. आदीं आयकुनूच हांव तुका वळखतालों, पूण आतां म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें तुका पळयलो देखून हांवें म्हणलोलें तें सोर पाटी घेतां आनी दुलींत बसून आनी गोबोर घेवन दूख धरून प्राचीत करतां. आनी सोरेस्परान जॉबाच्या नव्या बेसाचेर आदल्या परस अदीक आशिर्वाद घालो. आनी आतां 14,000 शेवल्यो, 6,000 उंटां, 1,000 बैलांचीं जोतां आनी 1,000 बायल गाडवां इतले गिरेस्तकायेक तो पावलो. त्या भायर ताका जल्मले 7 पूत आनी 3 दुवो. पयले दुवेचें नांव पारवीन, दुसरेचें चांदनी आनी तिसरेचें काली बोनवाय. आख्ख्या गांवांत जॉबाच्या दुवां इतल्यो सोबीत आनीक बायलो नासल्यो. आनी तांच्या बापायन पुतां बराबर तांकांय दायजीपणांत वांटो दिलो. आनी हाचे उपरांत जॉब आनीक 140 वर्सां जियेलो आनी ताणें 4थे पिणके पुर्यान आपल्या भुरग्यांचीं भुरगीं पळयलीं. उपरांत लांब आवग जिवन मात्रे परायेर जॉब मेलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो: तुज्या मुखामळाचो पोरजोड सोरेस्परा तुज्या चाकराचेर फांकोय. सोगलीं म्हणुया: तुज्या मुखामळाचो पोरजोड सोरेस्परा तुज्या चाकराचेर फांकोय. गिन्यान आनी जाणवाय म्हाका दी, कित्याक हांव तुज्या आज्ञाचेर पातयेतां. म्हजेर कोश्ट उपद्रे आयले ते बऱ्याक आयले असो हांव तुजे नेम शिकूंक पावलों. जबाब: तुज्या मुखामळाचो पोरजोड सोरेस्परा तुज्या चाकराचेर फांकोय. तुजे कायदे प्रमाणीकपणाचे हें हांव जाणो सोरेस्परा. म्हजे तळमळे धाडल्याय तेयी विश्वासीपणान धाडल्याय. तुज्या फर्मोणा प्रमाणे सोगलीं रोचनां थोगता, कित्याक सगल्योच वस्तू तुजी चाकरी करतात. जबाब: तुज्या मुखामळाचो पोरजोड सोरेस्परा तुज्या चाकराचेर फांकोय. हांव तर तुजो चाकोर, म्हाका गिन्यान दी. तेन्ना तुजी खोशी म्हाका समजतली. उगडापें जावन तुजें उतर उजवार घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक समजणी मेळटा. जबाब: तुज्या मुखामळाचो पोरजोड सोरेस्परा तुज्या चाकराचेर फांकोय. उद्गार:
Solves for us, sol, sol, solves for us. Solves for us. Solves for us, sol, sol, solves for us. Solves for us. Solves for us, sol, sol, solves for us. Solves for us. Solves for us, solves for us, sol, sol. बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां कित्याक सोर्गींच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Solves for us, sol, sol, solves for us. Solves for us. Solves for us, sol, sol, solves for us. Solves for us. Solves for us, sol, sol, solves for us. Solves for us. Solves for us, sol, sol. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोळे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. ते बेआस्तोर श्रीस कुशाल बरी जावन परत आयले. ताणें म्हळें सायबा तुज्या नांवान देंवचार पर्यान आमकां खालते जाले. आनी ताणें तांकां सांगलें वीज कसो स्वर्गांतल्यान पडलेलो हांवें सोयतानाक देखलो. चोत्राय सोरोप आनी विचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पांयां तोडा मोजतूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. आनी कांय एक तुमकां वायट जायतशें ना. तरी पूण देंवचार तुमकां खालते जातात म्हूण खुशाल जावचे भाशेक तुमची नांवां स्वर्गार बरयलेलीं आसात म्हूण खुशाल जायात. त्याच वेळार पवित्र आत्म्याची खुशालकायेन बरोवन जेजून म्हळें बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो आनी सुपुल्ल्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाकाणटा. होय बापा तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा. आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बोगोर बाप. आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बोगोर पूत. आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसत तो मनीस. आनी आपल्या शिसा वाटेन वळून ताणें म्हळें तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे बागी. तर हांव तुमकां सांगता तुमी पळयतात ते पळोवंक जायते प्रवादी आनी पातशे आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ते आशेताले पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखद तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो ह्या दिसांनी आमी जॉबाच्या पुस्तकांतले वाचप आयकता. आनी आयचें वाचप खेरीत भाशेन आमकां उगडास करता आमचे दर एकल्याचें किरकोलपण. देवा मुखार आमचें ल्हानवीकपण. देवा मुखार आमचे इल्लेशी जाणवाय. आनी ह्याच पासत आयच्या वाचपान जोब देवाक खेरीत भाशेन वाकाणट्यान त्याच बरोबर आपणेन कितें म्हणून केलें हें चिंतूंक पडटा. आनी ह्याच पासत ह्या वाचपान जोब आपणाचे उल्हास उक्ते करून म्हणटा देवा हांवें कितें म्हूण केलें तुजेर शीण केलो तुका हांव पळोवंक तुजी जाणवाय ओळखूंक पावूंक ना. म्हजी जाणवाय इल्लीशी हांव ही तुजी व्हरती जाणवाय म्हजे लागीं तुका आसलोलो तो प्लॅन तो समजून घेवंक तो ओळखून घेवंक हांव ओळखूंक पावूंक ना रे देवा. हे भाशेन जॉब आपणाचे उल्हास उक्ते करता. आनी भयणी भावांनो एके भाशेन आपणाचें किरकोलपण देवा मुखार ओळखून घेवन आपणाचें ल्हानवीकपण देवा मुखार ओळखून घेवन आपणेन केल्लेली चूक हाची तो माफी मागता. आनी जॉबान व्हडली घडये चूक करूंक ना पूण जॉब देवाची जाणवाय एके पावटी ओळखूंक विसरलो. आनी ह्याच पासत ही चूक जॉब ल्हानवीक जावन देवा लागीं मागता. आनी पवित्र पुस्तक सांगता देव ताचेर इतलो आशिर्वाद घालता की तो
ताचे लागीं जें कितें आसलें नासलेलें तें गेल्लें सगलें तें परत ताच्या जिवितान येता. आनी आयच्या शिव वर्तमानान आमी नदर मारली जाल्यार जेजू म्हणटा खेरीत भाशेन ल्हानविकायेचीच खबर कोत्ता. जो कोण ल्हानवीक जातलो, जो कोण देवा मुखार खालतो जातलो, देव ताका आपणाचे गूट उक्ते कोत्तलो. भयणी भावांनो, हेंच कितें आमच्या जिवितान घेवया. आमच्या जिवितान जायत्यो अवघडायो येतल्यो, आमच्या जिवितान जायते प्रश्न येतले. म्हाका म्हणूंक सोंपें, तुमकांय ओळखून घेवंक सोंपें न्हय. पूण भयणी भावांनो, असले परिस्थितीन जेन्ना आमी देवाचेर पातयेता, जेन्ना आमचो भावा देवाचेर थीर उरता आनी देवाची येवजण म्हूण आमी ओळखून घेता, तेन्ना देवाची येवजण जरूर आमच्या जिवितांतल्यान शांती पावतली. आनी ह्याच पासत आमचे खेरीत भाशेन गरज आसा आमचे असले तरेचें मन की देवाची खुशी म्हज्या सवय जावं. आनी जेन्ना असले तरेचे आमी धोरण घेवन जियेता, तेन्ना देवाची खुशी आमच्या जिवितान ओळखून घेता. आनी त्याच बरोबर देवाचे गूट आमच्या जिवितांतल्यान एके भाशेन एक सरळ तरेचो वाट तयार करीत वेता. आनी भयणी भावांनो, आयची जबाबाची उतरां आमकां उगडास करता. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकरांचेर फांकय. अवघड परिस्थिती वेळार जायते पावटी आमकां देवाचे गूट समजोचे नाय. जायते पावटी आमकां अवघड लागतले असले परिस्थितीन. आमी होच आमचो जबाब, आयच्या दिसाचो जबाब सदांच विचारूंक वावरुया. आनी देवाची बुजवण आमच्या जिवितान, देवाची गोठाय आमच्या जिवितान, देवाची सासाय आमच्या जिवितान घेवंक वावरुया. आनी म्हणुया, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ सायबा आमचेर घाल. आमकां तुजे गूट ओळखून घेवंक, तुजी समजणी आमकां फावो जावंक आमकां तुजी कृपा गोठाय दी. थोडेच वेळार जेजू उंड्या स्वरूपान ह्या आल्तारार आपणाचे आसने हाजीर करतलो. ह्या जेजूच्या हातीन आमचे अवघड परिस्थिती, कोश्ट, आडकोळी, प्रश्न घालुया आनी देवा लागीं मागुया. त्याच उंड्या स्वराच्या बळान आमकां गोठाय मेळूंक, आमच्या जिवितान आसलेले वेगवेगळ्या प्रश्नांक जबाब मेळूंक आनी त्याच बरोबर आमकां बोळवण करूंक आमच्या जिवितांतल्या वेगवेगळ्या प्रश्नांक जाप दिवंक. हीच कृपा ह्या मिसा बेडेन आमकां दर एकल्याक मागून घेवया. Betone velar gayon gauya, C4, Asa Jesu, page 29. C4, page 29. बाबा भयणीनू, हे मोचे आनी तुमचे बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. कोनवाळ्या देवा, आमी तुका वोपताव ते जेजूचे कुडी रोगताचे बलिदान तूं मानून घे. जावं ती आमकां सगळ्या देण्यांची निरंतरी वावती जोर. हे आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्वकारी आनी सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय ताचे उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दरबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता Dolbarazo sorvesvor tu, zorganizał wola tudzia wojmowa, ustorgi tuka zoj, 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 sorvesvora cienami, jedna taka zoj, zoj, ustorgi tuka zoj, 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 zoj. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण ससूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचे हें रगत पातकाचे बोगसणे मेलच्यात तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुड पुरगोटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुदो जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बिश साहेबा सिमिया आमच्या आदारी बिश्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गाक बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडून सर्वेस्परा तुजे चक्रा इस्मायल जाकोबाची काकूर ताका संवसारांतलो तुवें आपणलो बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर तूं मेलो तशेंच ताचे बरोबर तां पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमचे बांबडीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची
आपापल्या घरांनी रावन एमिसा बिटीन वांटून घेतल्यांची दया कोर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमची माय सांगती तिचो पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोरनूत, भाग्यवंत फावस्टिना, आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिगेल आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या बापा हे मागणें म्हणटाना आमकां दर एकल्याक त्याच देवाचो आदार मागुया. किरीत भाशेन आमच्या अवघड परिस्थितीन देवाचे गूट समजून घेवन ओळखून घेवंक पावंक. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, जी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो गिराय आयज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची बातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पळा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवच आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकताव. तर आमकां जीव उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण जे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दीश घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक सुम्याची शांती वाटुया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां. होच तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, आमचो देव. येताच्या जेवणाक आमकां पोडे आसा ती आमी सगळीं सुबाकी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावया D23 जिविताचें उदक जिविताचो उंडो पेज 60. D23 पेज 60. 지위다시 구독하오 비용경치 다니랴루 지위다조 우도하오 가운교시 부게랴루 지위다시 구독하오 비용교치 다니랴루 지비다조 우도하오 가운교시 무게랴루
प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याचे तशेंच कुडीचे सोर वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोद जाव. जशे रितीन जेजूचे मरण समोरून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या शमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावया T42 रुसारी सायबिनी पेज 222. T42 पेज 222.